शुक्रार 1 सप्टेंबर मुखेल बोल देवाक जाय तें हेंच तुमी पवित्र जाल्ली नियाळाक आदार देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो पूण पातकाचे ताळणेक लागून मनशान आपली अस्मिताय ओगडायली तरूय मनीस पातकी म्हूण बापान सोडूंक ना संतानाच्या संस्कारा वरवीं पातकाक पाठ पळोवन बोगसणे मागून फुडें पवित्र आनी प्रमाणीकपणाची वाट धरूंक नव्या जिविताची सुरवात करूंक सुयेग दिता आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा देवाक जाय तशी आमी जियेतात पूण दिसान दीस अदीक सुदारणी जावंक जाय आसात तशी जिवंक फावना अदीक आनी अदीक कूड दमावून पवित्र जावंक जाय खोट्या जिविताक देव विटयता आनी खास लायता नवऱ्याक मेळूंक एक संदी मेळ्ळ्यार ती चुकत न्हू शाण्या आंकवारींनी आपले बरोबर तेदूय वेले आपले मन वापरलें आनी सगळ्या वेळार जागृत रावलें पवित्रपण आमकां गरजेचें कित्याक स्वर्गार वचूंक आमकां पासपोर्ट कशी आनी पवित्रपण ना जाल्यार आमच्यांनी देवाक पळोवंक नजो पवित्रपण आमच्यांनी कशें जोडूं येता सदांच मिसाचे बेटेन हाजीर जावन जेजूची कूड शेणून पवित्र पुस्तक आनी दुसरी पुस्तकां जी आमकां देवा वाटेन शिकवून दितात ती वाचून खासगी जिवितान मागण्यांतल्यान देवा लागीं सोबून मजबूत थिरावंक आदार समाजीक जिवितान दुसऱ्यांचो हुस्को धरून मोगान जिवून तांची निगा घेवन दुसऱ्यांचो फायदो ना घेवन प्रमाणीकपणान आमचो वाव करून आदले म्हजो थाराव सदांच पवित्रपणान जिवन सोम्याक घेवन तयार रावन उपाय आसात ते वेव्हारांत घालतली